बार्देस तालुक्याची आयची अपडेट दिता असताना हांव आतां कोलवाळे पुलीस स्टेशनाचेर आहा। कोलवाळे पुलिसांनी आयज कामुर्ले फेरीबोटी कडेन रेड मारली आणि 2,10,000 सुमार गांजा जप्त केला आणि एकल्याक अरेस्ट केल्ली आहा। ही कोलवाळे पुलीस स्टेशनाचेर सुरू जाल्या उपरांतची ही NDPS ही व्हडली केस आसा। दुसरे कोविडाचे हे जर बार्देशांचे पयले जाल्यार सध्या कोविडाचे केसी खूब कमी जायत आसात। म्हापसा अर्बन हेल्थ सेंटरान 24 केसी पॉझिटिव्ह केसी मेळयले आहा। परवरी 30 पॉझिटिव्ह केसी मेळयले आहा। कांदोले 26 पॉझिटिव्ह केसी मेळयले आहा। शिवोले 48 केसी मेळयले आहा। हळदण्या 23 केसी मेळयले आहा। कोलवाळे 26 केसी आहा। सध्या कोविड पॉझिटिव्ह केसी खूब कमी जायत आहा। पूण वरली जर गोंयान आतां इतल्यो पॉझिटिव्ह केसी जरी कमी आसल्यो तरी डेथ जर पळयल्यो जाल्यार त्यो सुबेज कशी दिसता, कित्याक काल 4 डेथ आसल्यो। मागीर हे हितून लोकांनी आपली काळजी घेवपाची गरज आसा। दुसरे पावस गेले 2-3 दीस जाले पावस बंद जाल्लो आहा, पूण पावस बंद जाता आसतना वत जे आहा तें कडक आसा आनी सध्या पावस जर सामकोच जर कमी जालो जाल्यारूय बी शेतकऱ्यांक खूब त्रास आहा। कित्याक शेतांनी आनी हेतूनी बागायतीन जे उदीक भरून नासधूस जाल्ली, पूण तें आतां सगळें उदक कमी जाल्लें आसा। पूण शेतांक जर पावस सामकोच जर हे जालो जाल्यार शेतां करपाची बी भंय आसा। ही आसली आयची बार्देशांतल्यान अपडेट।